हैदराबादचे पुलीस आयुक्त सी.व्ही. आनंद हाणें बेरेस्तारा गोंयांत संबंद आशिल्ल्या ड्रग्स प्रकरणाचो तपास करतना गोंय पुलिसांकडल्यान सहकार्य मेळत नाशिल्ल्याचें हैदराबादचे पुलीस आयुक्त सी.व्ही. आनंद हाणें सांगलें. सोनाली फोगाट खून प्रकरणांत अटक केल्ल्या गोंयांतले एडविन न्यून्स हाचें नांव 17 ऑगस्ट दिसा ड्रग्स पेडलिंग प्रकरणांत मुखार आयिल्लें. पूण हैदराबाद पुलिसांनी वॉन्टेड लोकांची वळेरी एडविना सकट गोंय पुलिसां कडेन दिल्ली. पूण ताका अटक करपा खातीर गोंय पुलिसे कडल्यान मातूय मदत मेळूंक ना. सोनाली तपासा विशीं आमकां म्हायती मेळूंक ना आनी तांणी आमचे कडेन संपर्क सादूंक ना म्हूण हैदराबाद गुळे वखदांच्या विक्रेच्या हैदराबाद पुलिसेच्या तपासा मजगतीं आमकां प्रितेश नारायण बोरकार ह्या गिरायकांक ड्रग्साची पुरवण करत आशिल्ल्याचें आमकां कळ्ळें. प्रितेशाचो बॉस एडविन ह्या दोगांक धरपा खातीर आमी गोंयांत गेल्ले, पूण फकत प्रितेशाक एकट्याकूच धरलो अशें आनंद हाणें म्हटलें. उनके द्वारा हमको पता लगा कि उनका सप्लायर है ये क्या नाम है, प्रीतेश नारायण, और उसका बॉस है एडविन. तो हम जा सके, गोवा गया, हमारा टीम गया था, फिर हमने ये इसको पकड़ लिया. तो एडविन मिला नहीं, पर जो केस सोनाली फोगट का रजिस्टर हुआ है उसमें पुलिस ने जब इंक्वायरी की, तहकीकात की, तो उन्होंने एडविन का नाम बताया और ये नारायण बोरकर का नाम बताया. तो इससे हमको पता लगा कि ये सब वहाँ के ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स हैं. नहीं, उन्होंने नहीं किया, और हमारा कम्युनिकेशन जब भी उनसे होता है तो हमको नेगेटिव ही रिजल्ट आता है. उल्टा जो जिसको पकड़ने जाना है वो मिलता नहीं. हाँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है. हम गोवा पुलिस को अभी ओपनली भी बोलते हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं.